प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सुंकरार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकुचो दुसरो आविस्वोर वोड 1 ते 12 पर्यंत. Mark chapter 1 verses 1 to 12. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. थोड्या दिसांनी जेजू नव्यान कपेर्नावांत आयलो तेन्ना तो घरा आसा म्हूण खबर जाली आनी इतलो लोक थंय एकटवलो की दारा भायर पर्यंत तांकां जागो नासलो. आनी जेजू तांकां संदेश दितालो तेन्ना 4 जाण आड जाल्ल्या एका मनशाक उखलून ताचे सुरशी घेवन आयले. पूण त्या लोकांक लागून त्या मनशाक ताजेशी हाडूंक तांच्यान जाय नासले देखून जेजू आसलो त्या जाग्यावेलो पाटोस तांणी उक्तो केलो आनी अशी वाट करून आड पडलेल्या आरकारा सयत ताचे आंतरून देंवयले. तांचो भवाट पळोवन जेजून आडकाराक म्हणलें, पुता तुजी पातकां भोगसोली. तेन्ना थंय बसून आसलेले कांय धर्मशास्त्री आपल्याच भितर अशें चिंतूंक लागले, हो अशें उलयता तें कितें? देव निंदा करता हो. देवाक एकल्याकूच सोडून कोणाच्यान पातकां भोगसूंक जातात ते तांचे भितर अशें चिंतात म्हूण आपल्या ओतम्यान रोखडेच उमजून जेजून तांकां अशी जाप दिली, असली चिंतना तुमचे भितर कित्याक घडयतात तुमी? तुजी पातकां भोगसली अशें म्हणोंक वो तुजे अंथरूण उखल आनी चल अशें आरकाराक म्हणोंक खंयचें उदीक सोंपें? पूण संवसारांत पातकां भोगसूंक मनशाच्या पुताक पदवी आसा म्हूण तुमच्या मनान रिगोवचे खातीर ताणें आरकाराक म्हणलें, हांव तुका सांगता, उठ, तुजें अंथरूण उखल आनी तुज्या घरा वच. तो मनीस उठलो आनी रोखडोच आपलें अंथरूण उखलून सगळ्या उजीर थंयचो भायर सरून गेलो. ह्या पासत सगळो लोक अजाप जालो आनी असलें आमी केन्नाच देखलें ना अशें म्हणून ताणें देवाक वाखाणलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो आयच्या शिवर्तमानान आमी वाचता की जेजू एका आरकाराक बरो करता. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू थिंचो शिकोवन दितालो एका घरांत, लोक इतलो भरो नासलो की हे 4 मनीस जे ह्या आरकाराक घेवन येतात ताका भितर हाडपाक जायना म्हणटच ते कितें करतात, ते आपल्या घरा वयर चडटात आनी ते नोळे काडून त्या मनशाक खाली देंवयतात. आनी भाव भयणीनो जेन्ना जेजू त्या 4 लोकांचो भावार्थ पळयता, कित्याक वय त्या मनशाक भावार्थ आसलो ना तो ह्या 4 मनशांक ताका थंयसर हाडपाक दिनासलो, पण ताका भावार्थ आसलो, ताका खूब त्रास भोगचे पडले. भाव भयणीनो एका आमी चिंतीत जाल्यार बारीक आमी पळयता की हो जो मनीस जो ताका आरकार आसलो, आरकाराचो मनीस आसलो, ताका त्रास आसले, ताच्यान भोव मारूंक जाताल्यो, अरे म्हाका व्हरनाका, म्हाका आसूं न्ही जेजू येवंक जाय जाल्यार येवं न्ही म्हज्या घरा. पूण ताणें ह्या 4 मनशांक ताका व्हरपाक दिलो. आनी भाव भयणीनो ताका भावार्थ आसलो, पूण त्या 4 मनशांक भावार्थ आसलो कित्याक त्या 4 मनशांनी जेजूची शिकवण आयकल्ली गाय, ताणें जेजूक मिलाग्री कोत्ता तो पळयलो गाय, वय खंय घडलेंच, कित्याक ताणें सगळें आयकोन आनी पळोवन तांचोय भावार्थ घट आसलो. देखून ते आतां ह्या आरकाराक घेवन येतात आनी जेन्ना ते नोळे काडून ताका देंवयतात, जेजू त्या मनशाक पळयता आनी म्हणटा तुजी पातकां भोगशिल्ल्यान. भाव भयणीनो ताची पातकां भोगशिल्ल्यान म्हणून अहें जेजू म्हणटा. पूण भाव भयणीनो जेन्ना तो अहें म्हणटा, जे थंयचो धर्मशास्त्री आसात, जे थंयचो फारिजियो आसात, ते आपल्या मनान चिंतात, हो कितें उलयता, हो पातकी मनीस, ते नको की जेजू देव म्हणून, ते नको जेजू पदवी हा म्हणून, ते समजता की जेजू बिश्टे म्हणटा की तुजी पातकां भोगशिल्ल्यान. पूण भाव भयणीनो जेजू जेन्ना ताज्या ओतम्यान ताका कळोन येता की हो लोक अहें चिंता म्हणून, तो कितें म्हणटा, हांव तुका सांगता म्हणटा, उठ, तुज्या अंथरुणान उखल आनी तुज्या घरा वच. आनी आयज त्या वडार कितें घडटा भाव भयणीनो, तो मनीस उठ्ठा आनी घरा वेता. भाव भयणीनो कितें सोंपें म्हणपाक,
जेजू तांकां विचारता कितें सोंपें म्हणून तुजी पातकां भोगशिली ओ तूं तुज्या आत्म्यान उखोल आनी घरा वच कितें सोंपें भाव भयणीनो आमच्यान म्हणूंक जाता वय तुजी पातकां भोगशिल्यान पूण आमच्यान म्हणूंक जाता तूं हातूंतलो उठ आनी घरा वच आमच्यान मिलाप करूंक जाता काय फकत ज्या लोकांक जेजूचेर भावार्थ आसा खरेंच ती भावार्थी तांकांच हें करूंक जाता ना तर भाव भयणीनो आमी कोणाक म्हणल्यार जाल्यार तुजी पातकां भोगशिली आमकां भावार्थ ना कोणाक पेकोवणी दिवपाक आमकां भावार्था दुसऱ्यांची पातकां भोगसूंक आनी देखून भाव भयणीनो आयज जेजू आमकां एक बरी शिकवण दिता तो कितें शिकवण दिता आमी आमच्या तोंडांतल्यान कितें म्हणूंक जाता तुजी पातकां भोगशिली आमी कितें मागणें करूंक जाता आमच्यान खूब देवस्पण करूंक जाता आमच्यान खूब तेर्स करूंक जाता आमच्यान खूब मागणें करूंक जाता पूण खरेंच आमकां भावार्थ आसा काय जी आमी उतरां उलयता खरेंच आमकां भावार्थ काय की आमी जी उलयता तें जालां म्हणून खरेंच तो भावार्थ आमी जेजूक आमचो सोमी आनी दोनी गेला काय आनी हो एक प्रश्न आमी आमकांच आयज विचारुया भाव भयणीनो बिश्टें मागणें केलें तेर्स केलें खूब देवस्पण केलें आमकां भावार्थ काय हो भावार्थ आसत जाल्यार आमच्यान म्हणूंक जाता उठ आनी घरा वच आमी आमच्यार हात धरूंक जाता आनी मनशांक पेकोवणी दिवंक जाता जेन्ना आमी त्या उतर आमी तांकां म्हणून दिता पूण आयज भाव भयणीनो कितें घडटा आमचो धर्म चड जाला आमी धर्मान भरल्या आनी धर्मान भरल्या म्हणून आयज आमकां कसलीय अजमा दिसना कसल्यो मिलाग्री दिसना कसल्यो पेकोवणी दिसना कित्याक आमी फकत धर्म करता आयज भाव भयणीनो ह्या शिवर्तमानाचेर आमी खिरीत भाशेन नियाल करुया हें उतर जे जेजू आमकां सांगता तो म्हणटा कितें सोंपें तुजी पातकां भोगशिली हें म्हणपाक सोंपें ओ कोणाक म्हणपाक उठ तुजे हातून घे आनी घरा वच आयज भाव भयणीनो आमी भावार्थान हें आमी मागणें करुया जेजू म्हणया आमकां तुज्या उतराची सजमणी दी पवित्र आत्म्या आमकां शिकय तूं आमचो गुरुजी आनी हें जें आमकां शिकवण मेळटा ही जी शिकवण आमकां पवित्र आत्मा दिता त्या उतरा वरवीं ती शिकवण आमी दिसपट्या जिवीन आमी पाडून हें जैतिवंत जिवीत जिवन आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवया आनी खरेंच हें क्रिस्ती जिवीत खरेंच हें भावार्थाचें जिवीत आमी जियोंक आयजतान आमी फुडें सरोया तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस हांव येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सोडुंडरा जेजूची कृपा आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता